नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. कामधेनू सुधारित येवजण जाल्या 4 आण्यांची कोंबडी 12 आण्यांचो मसालो. 2 वर्सात 332 मेल्यो. 2-3 दिसात एक मरण. तज्ञ म्हणतात गोयच्या हवामानात तग धरच्यो ना. सोरो पिवन गाडयो चलोवंक मेळच्यो ना. बेबद्या आनी बेशिस्त ड्रायव्हरा आड गोंयभर ट्रॅफिक पुलिसांची मोहीम. फक्त तालावान सुटना. बेबद्यांक फायन, गाडयो जप्त, कोर्टांत केशी. नौदळाची सगळ्यात मोठी विनाशिका INS कोलकाता नौदळाच्या सेवेत. प्रधानमंत्री मोदीन दाखयलो बावटो. फुडल्या वर्सा मेरेन असल्यो आनीक 2 विनाशिका नौदळांत. सत्तरीत केळेवाड्यार आनी रावणा गव्या रेड्याच्या धुमाकुळान लोक काचाबूल. गांवांत पावली गव्यांची भिरी. शेतां भाटाक काबार. गवे पावले शाळे लागसार. भुरग्यांक भय. लोक म्हणटात बंदोबस्त करात. गोयच्या बीजेपी पक्षाच्या नव्या केंद्रीय समितीर ना सुवात. नवो अध्यक्ष अमित शहान आपली टीम बीजेपी केली जाहीर. बीजेपी सरकार आशिल्ले गोंय सोडून सगळ्या राज्यांक सुवात. आनी फोणेचो बार्देस बाजार आनी मिनी ट्रेड सेंटराचे पेटले. बाउन्सरांक हाडून सामान मारले भायर. सुपरमार्केटाक मारले कुलूप. भाड्यावेल्यान कोफू जाव. बार्देस बाजार मागता कारवाय. खबरो विस्तारान. सरकाराची कामधेनू सुधारित येवजण दूधकारांक 4 आण्यांची कोंबडी आनी 12 आण्यांचो मसालो जाला. भायल्यान हाडिल्ल्या 4,500 गायींतल्यो 332 गायी 1 ते 2 वर्सां भितर दुयेंसान सोंपल्यात. म्हणजे सादारण 2 ते 3 दिसात एक कामधेनू मरता. सरकाराची ही महत्वाकांक्षी येवजण 2012त लागू जाल्ली. गायो घेतिल्ले दूधकार मात सातिस्फीत नात. ICARचो तज्ञ सांगता ते प्रमाण हायब्रीड गायी खातीर गोंयचें हवामान बरोबर न्हय. हांगा त्यो तग धरपाच्यो ना. सरकारान गांवठी गायींचो दर्जो सुधारपाचेर लक्ष दिल्लें चड बरें. पळयात रिपोर्ट. गोंयांत दुधाचें उत्पादन वाडचें म्हूण गोंय सरकारान जायत्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात. सुधारीत कामधेनू ही तातूंतलीच एक येवजण. हायब्रीड गायी घेवपाक ह्या येवजणे खाला सरकार दूधकारांक अर्थीक मजत दिता. हायब्रीड गायी घेवपाक फाटल्या 2 वर्सांत सरकारान वट्ट 16 कोटी मोडल्यात. दूधकारांनी 4,226 गायी विकत घेतल्यात. मात त्या प्रमाणान दुधाचें उत्पादन वाडूंक ना. गोरवां सांबाळ खात्याचे अधिकारी आनी दलाल दूधकारांक कशे नाडटात ह्या गजालीचेर हालींच प्रुडंटान उजवाड घाल्लो. चड पयशे घेवन उणें दूध दिवपी गायी दूधकारांच्या गळ्यांत बांदतात ही गजाल प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्ली. आतां ही गजाल पळयात. गोरवां सांबाळ खातें हायब्रीड गायी विकत्यो घेवपाक 40% सबसिडी दिता. 2012 ते 2014 ह्या 2 वर्सांत वट्ट 16 कोटी 15 लाख 900 रुपया मोडून 4,226 हायब्रीड गायी विकत्यो घेतल्यात. 2 कोटी 34 लाख रुपया मोडून पेडणे तालुक्यांतल्या दूधकारांनी 543 गायी घेतल्यो. दिवचल तालुक्यात 4 कोटी 44 लाख रुपया मोडून 1,337 गायी घेतल्यो. काणकोण तालुक्यातल्या दूधकारांनी 1,71,000 मोडून 38 गायी विकत घेतल्यो. मुरगांव तालुक्यात 6,90,000 मोडून 17 गायी घेतल्यो. 1 कोटी 86 लाख मोडून फोंडे तालुक्यात 422 गायी घेतल्यात. जाल्यार सांगे तालुक्यात 531 गायी घेवपाचेर 2 कोटी 26 लाख मोडल्यात. सत्तरी तालुक्यात 3 कोटी 56 लाख मोडून 1,016 गायी हाडल्यात. केपें तालुक्यात 1 कोटी 43 लाख खर्च करून 322 गायी घेतल्यात. गोंयांत हाडिल्ल्या 4,226 गायी मदल्यो 332 गायी मेल्यात. इतल्या व्हडल्या प्रमाणात गायी कश्यो मेल्यो हें जाणा जावपाचो प्रुडंटान यत्न केलो. हायब्रीड गायीक गोंयचें हवामान बरें ना अशें गोवा ICCARचो NP सिंग म्हणटा. गोंय सरकारान थळाव्या गायीचेर अदीक लक्ष दिवंक जाय. Actually, whatever breed we are purchasing, that is after 1 to lactation we are facing a problem, and there is some disease also. So government should not bring the material from outside, but we can't force government. No? We are always giving advice that you can have your own material, and then after that you can you can bring some genetic stock, maintain here, and then you give their heifers to the farmers. And they are purchasing from outside and it is not working after 1 lactation. This is a problem. विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणे फाटली कितलीशीच वर्सां दुधाच्या धंद्यात आसा. तांकांय तशेंच दिसता. इतको खर्च तुम्ही सगळो करूंक सोदतात. भायरसूनय गोरवां हाडटात. तुम्ही नुकतेच म्हटल्यात हावसान
की बरी गोरवां कोण विकिना. भायर तीच परिस्थिती आहा जी भायर जी गोरवां विकतात ती बरी गोरवां कोण विकिना. Some have problems gynically inside. हायब्रीड गायी घेवपा खातीर कोट्यांनी रुपया मोडूनय गोंयांत दूध उत्पादन वाडना. गोवा डेरी दर दिसा 22,000 लिटर्स दूध भायल्यान हाडटा. कामधेनू येवजण मात फेल गेल्या. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. सोरो पिवन गाडयो चलोवंक मेळचेना. बेबद्या आनी बेशिस्त ड्रायव्हरा आड गोंयभर ट्रॅफिक पुलिसांनी मोहीम सुरू केल्या. चड करून रातची. फाटल्या 26 दिसांत पुलिसांनी असले 594 ड्रायव्हरांक धरल्यात. तांकां तालाव मारला. गाडयो जप्त केल्यात आनी केशी घाल्यात. ड्रायव्हर फक्त तालाव भरून सुटना. शुक्रारा एका 15 ऑगस्टाच्या रातीच पुलिसांक असले 26 ड्रायव्हर मेळ्ळे. सध्या दुसरे कडच्यान अल्कोमीटर घेवन कारवाय चल्ल्या. अल्कोमीटर आयले की पुलीस मोहीम नेटान धरतले. बेबदे ड्रायव्हरांक लागून हालीं एक्सिडेंट चडूच जावंक लागल्यात. तातूंत रातचे चड. विधानसभेत हो विशय बरोच तापलो. बेबदे ड्रायव्हरांचेर गोंयच्या येरादारी पुलिसांनी कारवाय करपाक सुरवात केल्या. आतां मेरेन पुलिसांनी 594 जाणांक धरल्यात. एका 15 ऑगस्टाच्या रातीच पणजे पुलिसांनी असले गाडी चलोवपी 26 बेबद्यांक धरले. For the last 26 days, we have been doing an intensive drive of drunken driving. That is the use of alcometer on drunken driver. And we have booked around 594 cases in these 26 days. Out of which just last night we have booked, on the night of 15th August, we have booked around 26 cases. हाचे पयलीं अल्कोमीटर मेळनाशिल्ल्यान येरादारी पुलिसांक कारवाय करपाक त्रास जातालो. पुलिसांनी आतां बाकीच्या पुलीस स्टेशनावेल्यान अल्कोमीटर हाडून कारवाईक नेट धरला. Some old alcometers were not in proper condition, but our counterparts, that is at the police station level, alcometers were available. So we have now taken over their alcometers and we have started booking cases. सरकारान अल्कोमीटर दिल्या उपरांत कारवाईक आनीकूच चड नेट येतलो. More alcometers are coming. They are in the process of being acquired. So the moment they come, the drive will be intensified. गोंयांत चडशे टुरिस्ट पिवन गाडी चलयतात असो समज. पुलिसांचो आंकडो वेगळेच सांगता. धरल्या तातूंत 90% गोंयकार. Outsiders are also involved, but I think out of these cases, at least this traffic cell, Mumbai traffic cell, whatever cases we have booked so far, 90% of the cases are locals. We have booked local. बेबदे ड्रायव्हर फक्त तालाव भरून सुटचे नात. ट्रॅफिक पुलीस ड्रायव्हर आनी गाडी दोगांकूय ताब्यांत घेतले. कोर्टाच्या निकाला उपरांत प्रकरण मेकळें जातलें. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी सुशांत पळ. भारतीय नौदळाची सगळ्यांत मोठी विनाशिका INS कोलकाता शेनवारा नौदळाचे सीमेत रुजू जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन INS कोलकाताक बावटो दाखयलो. ह्या विनाशिकेचे चडशे तंत्रज्ञान आनी सामान देशी. नौदळाच्या संशोधन केंद्रांतल्यान ती उबी जाल्या. असल्यो आनीक 2 विनाशिका फुडल्या वर्सा म्हळ्यार नौदळांत येतल्यो. भारताच्या सुरक्षा दळांची ताक वाडटा तशी कोण ह्या देशाकडेन नजर वयर करून पळोवपाचें धाडस करचो ना म्हणून प्रधानमंत्री मोदी उलयलो. देशी तंत्रज्ञानांतल्यान उबी जाल्ली भारताची सगळ्यांत मोठी विनाशिका INS कोलकाता शेनवारा नौदळांत दाखल जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन रक्षामंत्री अरुण जेटली आनी नौदळाचो मुखेली RK धवनाच्या हजेरेंत हे विनाशिकेक बावटो दाखयलो. वर्स 2003त ही बोट बांदपाक घेतिल्ली. 2006 सालांत तिचो खोको तयार जाल्लो. बोट उबी जावंक 8 वर्सां लागलीं. नौदळाक असल्यो 3 विनाशिका येवपाच्यो आसात. INS कोलकाता पयली, कोची आनी चेन्नय आनीक 2 बांदप चालू आसा. त्यो फुडल्या वर्सा मेरेन नौदळांत येतल्यो. शत्रूच्यो पाणबुड्यो, विमानां, युद्धबोटी, विरोधी क्षेपणास्त्रां आनी युद्धबोटीचे हल्ले निकामी करपाची तांक हे विनाशिकेत आसा. सुरक्षा दळांची तांक वाडटा तसो कोण ह्या देशाकडेन नजर वयर काडून पळोवपाचें धाडस करचो ना म्हूण प्रधानमंत्री मोदी उलयलो. एक बार सामर्थ्य की अनुभूति हो, कभी कोई भारत की तरफ आंख ऊंची कर करके देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है. और इसलिए भारत अपनी शक्ति को उस दिशा में बढ़ाना चाहता है ताकि कभी किसी को भी भारत के सामर्थ्य को देखते ही, हमारे जवानों के सामर्थ्य को देखते ही, हमारे बाहुबल बुद्धिबल का सामर्थ्य को देखते ही कभी उसे भारत की ओर आंख करने का दुस्साहस नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है.
मात नौदळाची सुत्रां सांगतात ते कोंतान झुजात प्रत्यक्ष वांटेकार जातली जाल्यार अजूनय हे विनाशिकेक विदेशांतल्यान सेन्सर तंत्रज्ञान येवपाचें आसा. झुजात प्रत्यक्ष वांटेकार जातली जाल्यार हे विनाशिकेच्यो उणीव काडच्यो पडटल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.